Welcome to the Garden of Glory. शिक्षणिक घडणुकांचेर आधारलोली खुर्साची वाट. विशय शिक्षणिक मळार उबजवतल्या खुर्सांक वेंग मारुया, सोडवणेची पावलां मारुया. सुरवातेची उतरां. प्राचीत काळ जिवीत नवसोरपाचो काळ. वायटाचेर निषेध मारून बऱ्या तत्वां मुल्यांनी जैतिवंत पावलांक वेंग मारपाची एक सोंद. हेंच आमच्या जिवितांत करूंक एक साधन म्हणल्यार हीच खुर्साची वाट. तर प्रितीच्या भावां भयणींनो, शिक्षणीक प्रस्नांचेर आधारलोले ह्या खुर्साचे वाटेचो विशय जावन दी. शिक्षणीक मळार उबजवतल्या खुर्सांक वेंग मारुया, सोडवणेची पावलां मारुया. शाळा फकत शिक्षणच शिकयना, पूण भलतें जाल्यार एकामेकाक वळखून घेवन जेजून सांगलोले भाशेन मोगाचे बांदपास बांदूंक, खालतीकायेन भावां भयणीची सेवा करूंक एक माध्यम म्हणूं येता. हें सगळें आमी अणभवूंक पावता काय? तर वेगवेगळ्या प्रसंगांनी आमी कशें वागचें आनी आमचें जिवीत कशें नवसोरचें तें आमी ह्या खुर्साचे वाटेन नियाळुया आनी तें वेव्हारांत घालूंक बापाची कृपा शिक्षणीक संस्थांनी वावुरतल्यांचेर आनी शिकप्यांचेर मागुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणांचें फॉर्मोण मारतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. सॅम हो एक अनाथ भुरगो. आवय बापायच्या मरणा उपरांत सगळें काम तो एकलोच करतालो. अशें करतना तो शाळेक सदांच वेळ जाले उपरांत पावता. सारकी खबर नको जावन शिक्षक ताचेर फॉर्मोणां मारतात. नियाळ. जेजून केन्नाच कोणाचेर फॉर्मोण मारूंक ना, पूण निबोर काळजाचे मनीसकूळ गुन्यांव नासलेल्या जेजूचेर फॉर्मोण मारता. जेजून तर आपलें काळीज दुसऱ्यांक समजून घेवंक भेटयल्लें, पूण आमी कितें करता काय? शिक्षकांक कशीं विद्यार्थ्यांचे परिस्थिती समजून घेवंक आमी प्रयत्न करता काय? सॅमासोवें घडलां तशें जायते फावटी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे हाल उपद्रे आमकां खबर आसनात. सैर भैर जावन तांच्या भावनां लागीं आमी खेळूंक पावता आनी तांच्या काळजाक भालो तोपून वेगवेगळे तरेन फॉर्मोण मारता. मागणें. मोगाळा जेजू, आमी शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीक हाल उपद्रे आनी तळमळे समजून घेवन शांत मनान तांची परिस्थिती वळखून सगळ्यांक मोग शिंपडावंक तुजी कृपा आमकां दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. सॅमसन एक ओपांगूळ भुरगो, ताच्यान सारकें चलूंक जायना. तो एक थोंटो. ही ताची परिस्थिती पळोवन
जॉय आनी जोवीन ब्रेक टायमार ताची फोकाणां मारतात. हें पळोवन सगळींच भुरगीं हांसतात आनी लोजेचो खुरीस सॅमसनाच्या खांदार घालतात. नियाळ. कसलोच गुन्यांव नासतना जेजूच्या खांदार हो जोड खुरीस घालतात. पयलें रोगोत व्हांवयतलो सोयत्यांचो मार, उपरांत कांट्याचो मुकुट आनी आतां भरादीक खुरीस. कितले म्हूण कोश्ट त्रास जेजू सोंसता. आमी विद्यार्थी कुशीं शाळेंत सॅमसना सारक्या ओपांगूळ भुरग्यांच्या खांदार एक व्हड खुरीस जातात. तांच्या जिवितांत सेवेचीं फुलां ओमचे सुवातेर कांटे तोप्पी जोवीन आनी जॉया भाशेन दृश्ट मनीस आमी जावंक पावल्यांत. तांकां वाटेर चलूंक आदार दिवंक, स्लो लर्नर्सांक आमचो वेळ दिवंक, तांकां समजावंक आमी एक पावल फाटीं काडटा आनी गेट लॉस्ट असलीं उतरां आमचीं जातात. मागणें. मोगाळा जेजू, आमी विद्यार्थ्यांनी ओपांगूळ भुरग्यांच्या जिवितांत एक जोड खुरीस जावंक न्हय, पूण एक सेवेचो आनी आधाराचो सागोर जाल्यार पुरो म्हूण तुजे कृपेन आमकां भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. शारोन फार्मास्युटिकल इंजिनियर जावंक सोदता, पूण शाळेंत ताका ह्या विशया वांगडा जिओग्राफी, हिस्ट्री सारकेले विशय ताका शिकचे पडटा आनी हे प्रक्रियेंत तें शिक्षणाच्या भाराखाल चेपता. नियाळ. ह्या संवसाराचो राजा खाला पडटलो म्हूण कोणेंच चिंतलोलें काय? ल्हानविकायेन तो आपलें जिवीत जियोन आयल्लो खरो, पूण इतलो मार, इतले त्रास ताका करतात की जेजू खुर्साच्या भारान खाला पडटा. हेंच आमचे शिक्षणीक वेवस्थेंत जायते पावटी घडटा. शारोना परी दुसऱ्याय भुरग्यांचेर भार पडून तीं दुर्बळ जातात आनी फुडें वचूंक लेगीत जायते पावटी तीं भियेतात. कांय वेळार भुरग्यांच्या आळशीपणाक लागून आमच्याच पांयार कुराड मारून आमी खाला पडटा. भुरग्यां खातीर आमी शिक्षणीक विभागांत कितें तरी करूंक जाता काय? तेच परी आमी विद्यार्थ्यांनी अदीक उमेद दाखोवन आमी शिक्षणीक वाटचाल फुडें व्हरूंक प्रयत्न केला काय? मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या विद्यार्थ्यांचे जिवीत भारादीक करूंक न्हय, पूण बोलतेंच जाल्यार भुरग्यांक फुडाराक बळवंत जावंक आदार दितल्यो येवजण्यो वेव्हारांत घालूंक, तशेंच आमी भुरग्यांनी आळसाय, बेजबाबदारी पयसावून धोरणीर पडना जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण
सगळो संवसार. घोडणी. रेसेस टायमार रेमी आनी सावियो बॉल घेवन क्लासीन खेळटात आनी अशें कोत्ताना लायटीर बॉल मारून ती फोडटात. नियाळ. एका आवय बापायच्या जिवितान सगळ्या पोरोस व्हडलें दूख म्हणल्यार आपलें भुरगें कोसटवता तें पळोवप. हेंच पळोवन मारयेच्या काळजाक केदो व्हडलो भालो तोपलो ना जायत. तरी आसतना आपल्या पुताची काळजी ती घेता. ताची मोगान सेवा करूंक ती आपलें पुराय जिवीत ओंपता. आमच्या शिक्षणीक मळार लेगीत पळयलें जाल्यार मनशां आमकां आदार सहकार दितात, पूण त्याच वांगडा कितल्योशोच वस्तू इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां सुसेगाद जावन आमचें शिकोवप बरे तरेन करूंक आमकां उर्बा हाडटात. जावं ते बेंचेस, फॅन, लायट, प्रोजेक्टर्स, वॉशरूम, सृश्टी आदी. एके वाटेन हो मोगूच म्हूण आमी म्हणू येता आनी तो आमी ह्या माध्यमांतल्यान अणभवूंक शकता. जे परी त्यो वस्तू आमकां आमचें मन उजवाडावपी जातात, तितलीच काळजी आमी त्या वस्तूंची घेता काय? ओ रेमी आनी सावियो भाशेन फकत आमच्याच फायद्याचे आमी पळोवन उपरांत तांकां म्हत्व दिनात काय? मागणें. मोगाळा जेजू आमचें जिवीत फळवंत करतल्या दर एका वस्तूची राखण करूंक, ताची काळजी घेवंक, ताचे उद्देशी बरें येस आमकां मेळो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता बापा. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. जेजूक खुरीस व्हरूंक आधार मेळटा. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. सिया मॅथ्सांत खूब ओसोक. कितलेंय केल्यार तें ताच्या माथ्या वेल्यान वेता. असल्या वेळार रॅमसन ताका आधाराचो दिवो थारता. नियाळ. आमच्या पातकांक लागून इतलो झोड खुरीस उबारूंक जेजू एकलोच भारादीक वाट तांगता. असल्या प्रसंगा वेळार सिरेंचो सिमाव रोखतान हुमेल्ल्या जेजूच्या आधाराक पावता. काकलूत, दोया मोया असले गूण सिमावाचे कोणे उद्देशी थावे जातात. हेच शेगूण आमच्या बरोबरच्या सवे दाखोवची गरज आसा. सिया पोरी कांय सब्जेक्टान दुर्बळ आसतात तेन्ना रामसना पोरी विचारी नासतना तांची काकलूत करून तांच्या आधाराक आमी पावल्या काय? सिमाव जेजूच्या आधाराक पावूंक नासलो जाल्यार जेजूचे कोश्ट अदीक वाडटले आसले. असले आपस्वार्थीपणाचे प्रश्न आमच्या मनांत आयल्यात काय? शिक्षणीक मळार नांव जोडूंक प्रयत्न करतना आधार दिवचे सोडून आमी मनीसपण विकूंक पावल्यांत काय? मागणें. मोगाळा जेजू, तूं तुज्या जिवितांत आधाराचो सागोर थारलो, तर आमी विद्यार्थ्यांनी मनीसपणाचे नातें दवरून गोर पयसावून दुसऱ्यांक आधार दितले बरे शीस आमकां कर.
काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी रेचल आनी टायसन शाळेचो वेळ सोंपले उपरांत क्लासींत बसतात. पिवन आपलें काम करूंक सान मारूंक फॅन बंद करता तेन्ना ती ताका नाका जाल्लीं उतरां उलोयतात आनी ताची केबाडां कोत्तात. नियाळ इतलो सोगोट बोवाळ चलता आसतना कोणाक भिये नासतना वेरोनिका फुडें सरता, खालतिकायेन जेजूक पळयता आनी ताचें तोंड पुसून ताका नितोळ करता. ताच्या पुराय आंगार रगत आसा म्हूण विटेना, पूण तोच म्हजो सोमी म्हूण वळखून घेवन मोगान ताचें तोंड पुसता. आमचे शिक्षणीक संस्थांनी हें नितळसाण सांबाळपाचें काम करूंक आमचे कामगार आसात. आमचे सगळे कसलेंच नातें नासतना आमचे पासत आपलो वेळ दिवन त्याग सॅक्रिफायस करून आमचे वर्ग, आमचे कॅम्पस ते नितळ करतात. पूण आमी कितें कोत्ता? एक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ओ थँक्यू आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता काय? तांच्यांत खालतिकाय आसता खरी, पूण आमी खालतिकायेन भरून केन्ना तरी तांची खबर घेतल्या काय? ओ टायसन आनी रेचला परी तांची केबाडां केल्यांत काय? साफ सुफाय करतात तांकां भायली म्हूण लेखचे न्हय. आमच्या वडिलांक मान रेस्पेद फावो तसोच तांकांय फावो. मागणें मोगाळा जेजू, आमी विद्यार्थी कशीं शाळेंत येता तेन्ना ह्या कामगारांचें म्हत्व वळखून घेवन नातें नासतना आमची मोगान सेवा ती कोत्तात हें समजूंक आनी तांकां मान रेस्पेद दिवंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट धोणीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी जॉयस आनी शॉन मोस्तेपणांनी लोबदोल्लीं भुरगीं. लेक्चर्स बंक करून भोवंक वचूंक तांकां खूब आवडटालें. आपुणूच न्हय जाल्यार दुसऱ्या भुरग्यांकूय त्याच चिखलांत तीं लोबडायतालीं. नियाळ एके वाटेन कडक वत, दुसरे वाटेन झड खुरीस आनी माथ्यार घातलेलो कांट्यांचो मुकुट. ह्या तिनूय वस्तूंक लागून जेजू खाला शेवटोता. आमी शाळेंत येता तेन्ना कसलें मोन आमचें आसता? दुसऱ्यांक वयर सोरूंक आदार दिवपाचें ओ जॉयस आनी शॉना भाशेन वायट वाटेर तांकां पावोवपाचें? क्लासीस बंक करून सिगरेट, सोरो, ड्रग्स, रॅगिंग असल्या व्यसनांक लागून वांकडे वाटेर आमची पावलां मारून आमचें जिवीत आमी इबाडटा. जे परी एक कुसलोलें फळ दुसऱ्या बऱ्या फळाक कुसयता, तेच परी आमच्या इश्टांक कुसोवन आमी धोरणीर शेवटोता. आमी कसलीं इश्टां जाल्यांत काय? दुसऱ्यांक वयर उबूंक
वाकटे जावपी वा तांकां खाला शेवटोवपी मागणें. मोगाळा जेजू, तूं मोगाची आनी नवसोरणेची व्हांवती जोर. आमी आमच्या इश्टांक ताळणेंत घालिना जावंक, पूण भलतें जाल्यार तांकां आदार दितोले आनी बऱ्या मार्गार हाडटोले नीज साक्षीदार आमकां कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुजाल्याच्या वस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. रायन एक गरीब घोराब्यांतलो चलो. ताची घरची परिस्थिती ताचे शिक्षक जाणा जावन ताका कपडे दिवन, टिफिन हाडून आनी फीस पासून फारीक करून ताका बुजवण दितात. नियाळ. इतली वाट ताणून जेजू आपल्या गांवच्या वस्तोऱ्यांक भेटता. एके वाटेन जेजू खूब दूख जाताली. इतले कोस्ट वळवळे ताणें सोंसलोले. दुसरे वाटेन सांडलोल्यो शेडयो कश्यो जेरुजाल्याच्यो वस्तोऱ्यो आपल्या गुरूची गोत पळोवन खोंती बरीत जाल्ल्यो. असल्या वेळार आमचो बोळिश्ट जेजू तांकां बुजवण दिता. निराशी जाल्ल्या काळजांक पेकोयता. शिक्षक, विद्यार्थी वो दुसरे वावुरपी लोक आमी सगळीं एक कुटुंब कशें सांगाता हांसता, सांगाता आमी रडटा. कोणूच खंय चुकलो जाल्यार ओ कोश्टा दुखांत आसा जाल्यार जावुया आमी बुजवण दिवपी. जे परी त्या शिक्षकांनी रायनाक आदार दिलो, तेच परी काळोखाचेर मुणगे वायटाचेर निशेध मारूंक आनी उजवाड मुणगे सोत आनी बरेपण सगळ्यांक परजोळूंक आमी वावरूंक गरज. आमी खरेंच बुजवण दितलीं हात्यारां जाल्यांत काय, ओ दुसऱ्यांच्या दुर्बळपणाचेर आमी हांसल्यां आनी लुती उडयल्यां काय. मागणें. मोगाळा जेजू, तूं आमकां खोंती दुखी वेळार थीर गोट करपी बुन्याद. तीच बुन्याद आमच्या जिवितांत आमी बाळगूंक आनी शाळेक वेताना शिक्षकांक तशेंच विद्यार्थ्यांक एक बुजवणेची बुन्याद जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोंडीर पडटा. पोनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. परिक्षे वेळार रिया शिकोनासतना येता आनी कॉपी मारपाचो प्रयत्न करता. हें करतना ताका पयले पावट शिक्षक पळयता आनी शिडकायता, पूण तें कॉपी करीत रावता. शिक्षक ताका सांपडायता. नियाळ. तिसरे पावट जेजूची कूड जमनीक तेंकता. रोगताची जोर जेजूचे कुडींतल्यान व्हांवता. चोरोप, नागोप
असल्यो लोजेच्यो कोरण्यो आदारून आपल्याच पांयार कुराड मारून जेजू केन्नाच खाला पडूंक ना, पूण दीस रात कोस्ट करून तशेंच मागण्या उदेशी घोट रावलो आनी आमच्या मोगा पासत कोस्टांचे भे दवरिनासतना कालवार दोंगरार चोडलो. कोस्ट त्रास काडचे सोडून रिया सोंपेपणाची वाट धरून कॉपी मारून खाला पडटा. लॉज कितें तें खोबरूच नासलेल्या परी परतून परतून आपल्या जिविता लागीं खेळटा. असली गोत आमची जाता. जेजू इतले कोस्ट करून आमच्या पातकां पासत झुजता, पूण आमी कोस्ट आनी त्याग सॅक्रिफीस करून आमच्या आवय बापायचें नांव वयर काडचे बदलेक मान खाला घालून भोंवपाच्यो कोरण्यो आदारता. असलें जिवीत आमकां सोबता काय? अशें करून आमी परत परत रिया भाशेन कित्याक खाला पडटा? कोश्टी वाटेंतल्यान बरीं फळां उत्पन्न करूंक जेजून आमकां सांगलां. आमी आडेचे उपाय कित्याक घेता? मागणे. मोगाळा जेजू, तूं खाला पडून तसोच रावलो ना, पूण कोश्टांची वाट तांकून धिरान आनी भावार्थान फुडें चलत रावलो. आमी परिक्षे वेळार प्रमाणीकपणान परिक्षेक जबाब दिवंक आनी कॉपी करपाचे ताळणेंत पडना जावंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगळो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. दिशा कांतारांक गावपाचे स्पर्धेंत वांटो घेवंक सोदता, पूण ताचे कडेन कांतार तितलें बरें जायना. असल्या वेळार ब्लॉसम ताका सांगात दिवचे सुवातेर ताची फोकाणां करता आनी ताका लोजेक घालता. नियाळ. कितली लॉज जेजूक भोगली ना जायत, पूण हें सगळें तो सोंसता आपल्या बापाचें सांगणें पुराय करूंक आनी आमचें बरेंपण जावंक. पूण ही एक लॉज कशी न्हय, पूण पुरायपणान आमची सोडवण करूंक हें सगळें भोगलें. आमच्या शिक्षणीक मळार असले जायते प्रसंग आमकां दिसून येतात. देवान आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी भरल्यांत. सगळीं आमी दिशा परी गुणांनी भरलेलीं, पूण जायते पावटी ब्लॉसमा भाशेन नोसायेन भरून एके कुल्ले भाशेन दुसऱ्यांक खाला ओडून ताची सोबे माजार लॉज करूंक फाटीं रावनात. दुसऱ्यांची लॉज करून आमी व्हड म्हूण दाखोवप सारकें काय? पयले जावपाचे आशेन दुसऱ्यांचे निर्मळ मन आमी दुखयता. तालेंताची कोंबरी आमी पिसडून उडयता. एक शिक्षक कसो हांव आपलेपणान भरलां काय? एक विद्यार्थी कसो नोसाय म्हज्या काळजा मनांत घुंवता काय? मागणे. मोगाळा जेजू, आमी शाळेक वेताना सगळ्यांक आपणावंक, तांकां आधार दिवंक आनी सोबे माजार तांची लॉज करिना जावंक, पूण उर्बा उमेद दिवपाची वावती जोर आमकां शिकय जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या,
काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खेळायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समिरा मोठे आनी काळें देखून सगळीं भुरगीं ताका पळयोवन हांसतात. एकसूरपणान तें बुडलां, ताचें काळीज रोडटा आनी सुसायड एकूच उपाय ताच्या दोळ्या सामकार ताका दिसता. नियाळ. जेजूच्या जिवितांत कितले खुरीस आयले, पूण जेजू तांचेर जोईत व्हरूंक केन्नाच फाटीं रावंक ना. जेजू कोणाच्याच जिवितांत तो खुरीस जावंक ना. जैतिवंत पावलां ताणूंक देव जालो ताचो धीर, आदार आनी घोटाय. डिप्रेशन, एन्झायटी ही उतरां आमच्या शाळांनी आमकां आयकूंक मेळटात. हे आयच्या काळार एक खुरीस जावन गेला आनी आमच्या क्लासमेटांक खुर्सार खेळावपी आमी जाल्यात. ह्या वेळार आमी कितें करचें? तांकां एकसूरपणान सोडची न्हय, वेगळे नदरेन तांकां पळोवचें न्हय, तांचेर हांसचें न्हय. दर एके शिक्षणीक संस्थांनी कावन्सिलर्स ओ मेंटर्स आसताच. तर आमी विद्यार्थ्यांनी समिरा भाशेन भरवासो सोडचो न्हय, पूण भोलतें जाल्यार कावन्सिलरा कडेन उलोवन आमचे प्रस्न सुटावे करूंक खूब म्हत्वाचें. आमी दुसऱ्यांक ह्या दुखी वेळार समाधान दिवपी विद्यार्थी जावंक प्रयत्न करतलीं काय? मागणें. मोगाळा जेजू, देव जालो तुजो आलाशिरो. तेच परी मानसीक परिस्थितीन कोश्टवतल्यांक खुर्सार खेळायचे बदलेक उमेदीचे आनी खुशालकायेचे बी तांच्या जिवितांत ओंपूंक आमकां तुजी हात्यारां कोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. आपल्यो खासगी डिटेल्स वेगळूच हाडात म्हूण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसांतल्यान संदेश पाठयतात. असल्या वेळार तांकां सहकार दिवचे सुवातेर हेस्टन आनी जोवीन तीं कांयच काम करिनात म्हूण तांच्यो खबरो वाऱ्यार उबयतात. नियाळ. इतलें दूख सोंसले उपरांत पुराय आंगाचें मांस सोयत्यांक लागून उमटून आयले उपरांत आनी आखरेक खुर्सार प्राण सोडटा आनी हे लोजेचे खुणेक जैताची आनी मोगाची खुणा करता. इतले त्याग, सॅक्रिफीस मनीसकुळा पासून तो सोंसता. हेच त्याग, सॅक्रिफीस शिक्षण घरांत वावरतेली ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ सोंसतात. आमचे शिक्षणीक जिवीत वेवस्थीतपणी चलचें म्हूण सांजेच्या वेळार उसरां रावून देखून आमचे पेपर वर्क करतात. तरूय पूण जोवीन आनी हेस्टना भाशेन अनुपकारी आमी जाता आनी तांकां मान रेस्पेद दिवंक
कबूल आसोनात. ती वेळार अनाउन्समेंट करिनात म्हूण आमी बोबाट मारतात. पूण वेळा आदी अनाउन्समेंट जातात तेन्ना आमी कितें करता काय? मागणें. मोगाळा जेजू, त्याग सॅक्रिफिसांतल्यान तुवें जैत मेळयलें आनी आमकां पातकांतली मेकळीं केली. कोचेरींत वावर करतल्यांचे त्याग सॅक्रिफीस आमी वळखून घेवन तांकां मानान आनी रेस्पेतान वागूंक आमच्या मोनाक उजवाड दी जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. लुईसाची आवय बापाच्या घरा परतता. असल्या वेळार तो एकसूरपणान बुडटा, पूण एक आवयच जाल्ले वरी लुईसाची शिक्षक ताचो सांबाळ करता. नियाळ. खुर्सा मुळी आसलोले आपले आवयक शिसांची आवय करून जेजून दिल्ली आनी ह्या वेळार तिच्या गोपांत जेजू आसा. तिचो मोग तो अणभवता. जावं मारयेन आमकां जल्म दिलो ना, पूण आमचे फाटीर हात भोंवडावन आमची दया माया ती सदांच करता. हेंच कितें आमचे शिक्षक करूंक पावतात. आपल्याक कसलोच आदाव नासतना लेगीत आमचे जिवीत एका सुर्या परी पोरजोळीत करतात. एके आवयचे तशेंच बापाची जबाबदारी ती उपगोवणेन न्हय, पूण वयर दाखयले शिक्षिके भाशेन शांततायेन आनी मोगान करतात. पूण आमी तांचे लागीं कशीं वागतात काय? मागणें. मोगाळा जेजू, तुजे आवयचो मोग आमी अणभवूंक पावलीं. तेच परी आमच्या शिक्षकांच्या वावराक आमी मानान लेखूंक आनी ती आमचो मोग करतात तेच भाशेन आमी तांचो मोग आनी उपोरबाय करूंक आमकां जाणवायेन भर जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. घोडणी. लॉयड आपल्या इश्टाकडेन पेन मागता तेन्ना शिक्षक ताका खूब तापयता, पूण केजिया आपल्या इश्टाकडेन पुस्तक मागता तेन्ना ती ताका कांयच म्हणना. नियाळ. नितीचो खोल सोमदीर म्हणल्यार जेजू. केन्नाच कोणाचेर ओनीत करिनासलेलो सोबीत पारवो तो, पूण हो समाज ताचेच सोबे नीत दाखयना. ओनितीन ताका खुर्सार खिळायतात, पूण जेजू सोगटा सोर्वांचो राजा देखून नीत सदांच फुलतेली हें दाखोवंक पुनर्जिवंत जाता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवण फावो करता. पार्शालिटी, फेवटिझम ही उतरां शिक्षणीक मळार नवी न्हय. असल्या ओनितीच्या सांकल्यांक लागून आमी शिक्षकांक कशीं लॉयडाक आनी केजियाक एक सारकी लेखूंक विसरल्या. कोणूय तो जावं कितेंय ताणें केल्लें आसत, पूण सगळ्याक नीत शिंपडावंक आयज आमकां उलो.
मागणें. मोगाळा जेजू, तूं ओनितीचेर आड झुजलो. आमी ही देख घेवन सगळ्यांक एकेच नोदरेन पळोवंक, नितीचें जिवीत जियोंक, दुसऱ्यांक बरी देख दितेली शिक्षक जावंक आमकां तुज्या बोळान भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. ह्या शिक्षणीक मोळार आधारलोल्या खुर्साचे वाटेन आमी भोक्तीपणान वांटो घेतला. ह्या 14 स्थानांनी कोण पोरी एक शिक्षणीक संस्था एक मोगाचे, सेवेचे आनी कुरपेचे करूं येता ताचेर आमी नियाळ केला. जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारून आमचे शिक्षणीक जिविताच्या खुर्साक वेंग मारूंक आमचो प्रयत्न जाला. आयकलोलें, नियाळलोलें सगळें वेव्हारांत घालूंक आनी मोगाचो बांदपास आमी बांदूंक, सेवेचें काळीज मोन आमी आपणावंक आनी नवसोरणी आमच्या जिवितांत हाडूंक तुजे नीज साक्षीदार आमकां कोर. हें मागणें आमी करतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पाप सायबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची बातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नो मानवारे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती बरये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Kuru.